आयज आमी पणजे पुलीस स्टेशनार येयले. हे स्टाफ आहा सगळे बिग कॅसिनो आरपोरा. सो तेंचे मेन ऑफिस आहा ते आमचे दोनापाल. सो आमी PIक मेळपाक गेल्ले. तुमी जाणा आसतले की फाटल्या दिसांनी हो इश्यू MLA विरेश आनी आमचो LOP युरी आलेमा हेंच्यांनी रेज केल्लो एसम्बलीन. सो तेजेर अजून CMान एश्युरन्स दिली की आमी हेजेर कॉपी हाडून दिया आनी आमी हेजेर एक्शन घेतले म्हणून. सो आयज एसम्बली सोंपोन आयज 15 दीस जाले. सो अजून पर्यंत काय एश्युरन्स काय हेजेर काय हे जावंक ना, तोडगो येवंक ना. म्हणून आयज आमी पणजे पुलीस स्टेशनार परत फ्रेश कंप्लेंट फायल केल्या आनी PIक सांगला. सो PIन आमकां एश्युरन्स दिला की आमी हेजेर एक्शन घेता म्हणून. तेजेर ऑलरेडी आनी 3 केसी फायल जाल्ल्यो आहा डिफरंट हेज्यो. सो तो घंटा म्हणून आहा पळय तेज्यो. सो पयली म्हटल्यार तेणी अंजुना पुलीस स्टेशनार आमी केस केल्ली फाटल्यान, तेजेर अजून कांयच जावंक ना म्हणून आमी पणजे पुलीस स्टेशनार दिल्या. आनी तेणी एक लेटर दिल्लें तेंच्यांनी पळय, तुमकां दाखयता पळय लेटर. सो तेंच्यांनी लेटर दिलें की 15 फेब्रुवारी आमी तेंचो पेमेंट दितले म्हणून बरोवन दिल्ले हो अंजुना पुलीस स्टेशनार. सो अजून पर्यंत तेंच्यांनी कांयच दिवंक ना, पेमेंटूय कोणा येवना. वेंडराचो 1.5 करोड पेमेंट आहा. सो अजुनूय तेंचो पेमेंट येवना, कांय ना म्हणून आयज आमी पणजे पुलीस स्टेशनार येयल्ले. सो म्हणलेले तुमकां ते ब्रीफ करतले वेंडर. थँक्यू. माझे नाव तन्वेश वेंडर्स आणि टोटल आमचे 1.5 करोड वयर आमचे पेमेंट पेंडींग आसा. आमकां मॅनेजमेंटान म्हणटा तो एक नोटीस सुद्दां दिवंक ना आनी ओनराचो काय आमकां रिस्पॉन्स सुद्दां येवंक ना. आमी कंप्लेन घातलेली अंजुना पुलीस स्टेशनार, तेणूय आमकां काय हे रिस्पॉन्स दिवंक ना आमकां. तो आमी एसम्बलीन इशू रेज केलो. तोय आमकां CMान सांगले, इन्शुरन्स दिले की करता म्हणून. आनी मागीर अजून तेजो सुद्दां रिस्पॉन्स येवंक ना. आमी आतां हिंगा पणजे पुलीस स्टेशन FIR रजिस्ट्रेशन केला. आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन की कितें आमकां आमचे कितें ब्लॉकेजीस आहा सगल्यांचे पयशे कितले सगळे वेंडर्सांच्यान खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आमकां सारको बिजनस स्टॉप जाल्लो आहा आमचो टोटली. सो आमकां मागता आमी की आमकां जस्टीस गावचो. किती सप्लाय करता तुम्ही? हांव व्हेजिटेबल्स एंड फ्रूट सप्लाय करता आनी म्हाजो ऑलमोस्ट 13,76,000 पेंडींग आसा. सगळ्या वेंडर्साचो म्हणून 1.5 करोड पेंडींग आसा. टोटल कितले वेंडर आहा तुम्ही सगळे? आमी आतां 10 वेंडर्सांनी गांवांत रजिस्ट्रेशन केलां कंप्लेन. लास्ट टाइम लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक मेळ्ळे तुमी, हय तेन्ना तांकां तुमकां कितें आशिल्लें मेळ्ळें तेंकां? तेणे आमकां सांगलेले हे करता म्हणून. CMांचो इशू रेज जालो मागीर तो हिंगा एसेंब्लीत. तेंच्यांनी आमकां काय इन्शुरन्स दिला आनी मागीर काय रिस्पॉन्डूय गावना आमकां. CMाक मेळलेले तुम्ही? CMाक मेळूंक ना. तेणे आमकां लेटर दिलो. आमी लेटर ऑलरेडी दिला CMाक. CMाक हे इनवायट केलो? हय इनवायट केलो. आमी CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी बिफोर एसेंब्लीन स्टार्ट जावचे आदी आमी ताका लेटर दिल्लें आमकां सिंगोर्डाक केल्लें. सो एक्चुअली तो बिजी आसता, आमकां काय मेळपाक शकना. सो आमी लेटर ताका दिल्लें. फाटीं तेणें एसेंब्लीक सांगलां आपल्याक लेटर दिवचें म्हणून, आपल्याक काय खबर ना म्हणून. म्हाका दिसता तेगेलें थंयसर लक्ष वचून आसतलें. आमी परत सबमीट करता ताका. आतां तर तेणी तें वचचें. 2 तारखेच्यान आमी बेकार आसा. आमचे स्टाफाक काडून उडयला आनी आतां भुरगे जायते आमचे येवपाचे आसले, तांकां खंय फाटल्यान धमकी येता. जरी तर तुमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपाक गेले, हो मनोज कुमार आहा पळय न्हू, तो तांकां भायल्यान कोणा धाडून धमकी येता. सो आमी मागता मिडिया थ्रू ताका मनोजाक तुमी ताका सोडून हाडचो. सो तशें पुलिसांनी आमकां हेल्प करचें आमी मागता. आनी आमचो पेमेंट, आमचे PF ESI कितें आसा तें आमचें क्लियर करचें. कितको स्टाफ आसा? आमी अरावंड स्टाफ 250 सुमार स्टाफ आसले. कितले जाणां काडले? सगळ्यांक काडले? टोटल काडले? डायरेक्ट 2 तारीख बंद केला कंपनी. ते हे बंद जालें, काजिनो बंद? कॅसिनो बंद केला. कितले वर्सां काम करता तुम्ही? हांव सुरवातीसून आसा 3 वर्सां जालीं. म्हणजे तुमकां पयलो पेमेंट मेळटालो? हय टायमार मेळटालो. केन्ना सान मेळोंक ना? कितलो टायम जालो? जानेवारीच पेमेंट दिवना आमकां. जानेवारी सान आतां पासून काय ना? कांयच ना. आनी ते केन्ना बंद केले? केन्ना ती? 2 तारीख फेब्रुवारी. फेब्रुवारीच्या 2 तारीख बंद केले. आणि काय नोटीस काय दिवना? नोटीस बिटीस कांय दिवना. आनी कॅसिनो गव्हर्मेंटान येवन सील केला. गव्हर्मेंटान कॅसिनो सील करच्या आदी आमचो पेमेंट क्लियर करपाक जाय. कित्याक आमी एका PFाक, लेबर कमिशनराक आमी लेटर दिला, तेजे अजून कांय रिस्पॉन्स ना. पणजे दिला प्लस आमी म्हापसाय दिला. सील कित्याक केली? तें आतां गव्हर्मेंटाक टॅक्स पावना म्हणून. आमच्या पेमेंटा बद्दल गव्हर्मेंट कांय उलयना. टॅक्साक लागून? टॅक्साक लागून तेणें सील केला. पूण आमचो पेमेंटाच पळोवपाक जाय न्हू तेणें. तेंय करून अजून. आपका नाम? मेरा नाम शंभू नारायण गांव से. कितले लोकांचो जॉब केलो म्हणटा? सील केलो? 250 जाणां आसा. सगळे मेजॉरिटी चडशे गोंयकार आसले थिंगा? मेजॉरिटी 35% गोंयकार आसले.
आणि ते उरलेले कित्याक फुडें सराना बरं तेंकां अशी धमकी दिता न्हू मनोज कुमार आहा पळय न्हू तो दुसऱ्या भुरग्यांक फुडें धाडून धमकी दिता तो गोंयान आहा तो फाटल्या दिसांक गोंयान आशिल्लो म्हणटा मे बी गोंयान आसूंक शकताय तो कोण तो एज अ हें घेतलेलो लायक ऑपरेशन मॅनेजर म्हणून घेतलेलो तो अकाउंट पळयतालो तेजे हें केसी कितें आसा थंयसर तो एक्चुअली तो झारखंडचो एक इन्स्टिट्यूट आहा थंयसर तेगेले केसी आहा चालू तेका लागून तो तडीपार आसा तो गोंयान येवदान तेंगे नासता आता ते दोनापावले ऑफिस आहा तेंचे ओपन आहा बंद ऑफिस तेगेले पणजे आशिल्ले मिरामार ऑफिस ऑपोजीट आयले सो तेणें ते बंद केला थंयसरले आनी आतां तेजें हॉटेल दोनापावल आसा तें ऑपरेशनान चालू आसा हॉटेल आहा चालू हय पूण तो कितें विकपाक करता अशें कितें कानार पडलेलें रेंटाक दिवपाक सामकें आणि कशी ना तुझं काही होत असलं ना कॅसिनो तेगेलो एकूच आसलेलो हांव बिग कॅसिनो हांव ग्रोसरी सप्लाय करतालो मागीर म्हाका दिसता 2 फेब्रुवारी ताका फोन केले बाबू चिट्टी आनी ताका हेचे लेगीचा पेमेंट केन्ना करता म्हणून ताणें सांगलें की 5 तारखेच्यान तुजें पेमेंट जातली 5 फेब्रुवारी पण मागीर हांव थंय वचून येयलो तो ते बिग कॅसिनो बंद जालेली आशिल्ली मागीर ताका फोन मारले ताका मॅसेज केले कांयच रिप्लाय दिवना ताका कॉल जाता वॉट्सॅपार पाठवून पण तो फोनूच उखलना रिंगींग जाता ताका तो कांयच रिस्पॉन्स दिवना तुमचे कितले आहा पेंडींग माझे 29 रुपीज पेंडिंग आहा 29 लॅक्स हां ग्रोसरीचे 3 महिन्याचे पेमेंट आहे आमचे जुलै ऑगस्ट सप्टेंबरचे अजून किती पेमेंटच करून तो आपका नाम मेरा नाम स्मिथ सुमित आयज पळय आमी तो हो इश्यू रेस करता पळय हो बिग कझिनो हो जो ओनर आहा पळय हो घंटा म्हणटा पळय हेजेर ऑलरेडी 4 केसी रजिस्टर्ड आहा which one of it is a serious offense. I think so it's a POSCO act. तरी पूण तेजेर कांय एक्शन जावना आतां फॉर एग्जाम्पल आतां आमचे इतले वेंडर्स येयल्या वेंडर्स आनी आमचे गोंयकार बाबा आनी आमचे इंडियन्स अशे खूब जाण आहा फ्रॉम मिझोराम एंड फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस ऑफ इंडिया ओडिशी मायज लोकांचे जॉब्स गेल्या तांकां सांगनासतना काडल्या तेंचे 10 म्हयन्याचे PF उरला तेजेर कोणेच कांय येवंक ना आतां एक म्हूण आमकां एलओपीन आमचो इश्यू रेस केलेलो आनी गिरीश बाबान आमचो इश्यू रेस केलेलो असेंब्लीन आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिले की 15 दिसांनी कितें एक्शन घेतले आयज पासून अंजुना पुलीस स्टेशना पासून आमी केस घातल्या तेजेर पासून कांय एक्शन ना ना तांकां कितें आपोवणें येयला ना हेजे मुखार कांयच एक्शनूच जायना तेंचेर आमचे वेंडर्स जे आहा पळय हे सफर जाता कित्याक आतां कोवीड जाल्ल्या कारणांनी लोक क्रेडीट दिवपाचे सप्लाय जावंक बंद जाल्या हेंकां सगल्यांक कॅश इन हँड दिवचें पडटा आतां आमचो तन्वेश बाबा पळय तेजो धंदोच बंद जालो तो रोलयेक लागून तेजे सुमार 13 लाखां आमचो आतां फालांगूटचो एक वेंडर आहा ग्रोसरी हेजे 29 लॅक्स आहा हो आमचो बाबा चिकन सप्लायर तेजे 22 लॅक्स आहा आनीक कोण चिकन एकलो आहा तेजे 5 लाख आहा हेंचे डिफरंट नुस्तेकाराचे आहा 22 लॅक्स एकल्याचे 13 लाख आहा डिफरंट वेंडर्स एक्चुअली 10 वेंडर्स रजिस्टर केल्या कंप्लेन देर आर मोर वेंडर्स who have not come forward to raise a complaint or do not want to waste time because there is no action being taken on these people. ते आता थोडे जाण आता पळय फुडें येताले पळय कंप्लेनी करपाक ते पासून फाटीं सोदता हांकां धमकी दिलेली आहा हांव म्हणटा हो सरकार कितें करूंक सोदता हांकां मात तरी हेल्प करपा न्ही गोरिबांक हितूंतले आमचे 35 to 45% आर गोवन्स हू हॅव लॉस्ट देयर जॉब्स गोवन्स एंड ऑन टॉप ऑफ गोवा हॅव गॉट अ टॉप मार्किंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट द रायज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अजून पासून हेजेर कांय आमचो गव्हर्मेंट सिरियसनेस घेयना आतां म्हाका एक सांग आमचो लेबर जो आहा पळय हे आतां कामाक आमचे सगळे मानाय सगळे फ्रेंड आमचे हेंचो PF आतां थांबयलो 10 म्हयन्यांक म्हाका एक सांग कितें गव्हर्मेंटाक तोही सिस्टम कितें काडून PF 1-2 म्हयने पावना गमोंक जाय कित्याक पावना तांकां आतां म्हाका सांग 10 म्हयन्याचे PF हूज गोन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां लेबरान हेंच्यांनी घातल्या आतां म्हयनो मायज जावन गेलो आजुनी कांय हियरिंगूच येवंक ना लेबरांतल्यान पासून आमकां समजलें न्ही दीस पोर थिंग हे सगळे आमचे वेंडर्स आहा आनीक आमचे कोण बाब कामां शेणल्या दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स तेंकडे घरां कांय ना तेंची EMI पेंडींग उरल्या तेंचो सिवील स्कोर उणो जाता कित्याक दे कॅनॉट पे द EMIs हेचेर कोण विचारूच करिना आमचो एक्शन घेत न्ही गव्हर्मेंटाक जाय न्ही एक्शन घेत न्ही रोखडो एटलीस्ट सम रिलीफ कॅन बी गिवन टू द वेंडर्स एंड टू द स्टाफ बट गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग दिस सिरियसली युअर नेम प्लीज माय नेम इज ट्रेवर फर्नांडीस थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर